पश्चिम दक्षिण रेल्वे मार्गाचे दोट्टीकरण करपाचें काम नेटान चालू आसा। दोट्टी मार्ग करपा खातीर गोंयांतली सरकारी आनी खाजगी रानांतली सुवात वता। कांय सुवातीचें अजून भूंय संपादन जावपाचें आसा। तें करप रेल्वे मंडळाक शक्य नाशिल्ल्यान तांणी गोंय सरकारान तयार केल्ल्या भूंय संपादन कायद्या प्रमाण करचें अशें रेल्वेचो सरवेवस्थापक के गुप्तान गोंय सरकाराच्या मुखेल सचिवाक 16 फेब्रुवारी 2018 वर्सा बरयल्लें पत्र गोंयचो आवाज संघटनेक मेळ्ळा। तांणी बरयल्ल्या पत्रा प्रमाण गोंयांत चालू आशिल्लें भूंय संपादन बेकायदेशीर आसा, देखून तें रद्द करचें अशी मागणी करपी निवेदन गोंयचो आवाज संघटनेन मुरगांव उपजिल्लो अधिकाऱ्याक दिला। भूंय संपादन रद्द ना केल्यार न्यायालयान वचपाची शिटकावणी कॅप्टन विरियातो फेर्नांडिसान दिल्या। The government of India has notified it. As per that, we have already done a publication on the local newspapers. It was in June 2020. And after that, based on whoever have filed valid objections, we have issued them the notices. As per that, we are conducting the hearing. या डबल ट्रॅकिंगाक लागून लँड एक्विजिशन चालू आसा. Now we are challenging that land acquisition under the Railway Act. ते कितें करता, सगळ्याक सांगता बंदूक घेवन तुमी पयला आसतले मिशीन गन घेवन सगळ्याक तांचे रेल्वे पुलीस भोंवता, सेयिंग दॅट इट इज अंडर द रेल्वे एक्ट. टुडे वी आर सेयिंग द रेल्वे एक्ट टू अप्लाय फॉर दिस इज इलिगल बिकॉज वी हॅव गॉट अ लेटर फ्रॉम द मिनिस्ट्री ऑफ रेल्वेज देमसेल्स डेटेड 16 फेब्रुवारी 2018. ह्या लेटर कितें म्हणटा फ्रॉम मिनिस्ट्री ऑफ रेल्वेज, दॅट मीन्स गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया, जे डबल ट्रॅकिंग करूंक सोदता तेच सांगता स्वता की लँड एक्विजिशन कॅनॉट बी अंडरटेकन अंडर द रेल्वे एक्ट. वाय? बिकॉज दे आर सेईंग रेल्वे एक्ट तर लावपाक जाय जाल्यार होल प्रोजेक्ट हॅज टू बी डिक्लेअर्ड एज अ स्पेशल रेल्वे प्रोजेक्ट. दीस हॅज नॉट बीन डिक्लेअर्ड एज अ स्पेशल रेल्वे प्रोजेक्ट. आनी एक क्लॉज पळय आसा तातूंत कितें म्हणटा, तुमी म्हणटा रेल्वे एक्ट तर लावपाक जाय फॉर लँड एक्विजिशन, you have to acquire the whole thing in one shot. आता हांगा कितें जाला, सगळे लँड ओनर्स आसा, थोडे सगळे आसा. इट सेज यू कॅनॉट एक्वायर इन बिट्स ऑफ पार्सल्स ऑफ लँड. कित्याक दे आर सेयिंग इतले लँड ओनर आसतले, थोडे मेवपाकूच ना, खंय आसा कितें आसा, सो इट वील गेट डिले. सो ते म्हणटा तुमचे ओन सरकारान पास केल्लो एक्विजिशन एक्ट ताज्या अंडर तुमी एक्वायर करा. आमच्या सरकारान कितें केलां, लोकांक वायट दिसतले म्हूण वोट करचे ना म्हूण दे हॅव टेकन अ पॉलिटिकल डिसिजन एंड सेड तुमी रेल्वे एक्ट लाया, नाल्यार लोक आमचेर बेजार जातले. आमकां ती लेटर मेवली वेर दीस गव्हर्मेंट हॅज रिटर्न रेकमेंडिंग दॅट इट शूड बी एक्वायर्ड अंडर रेल्वे एक्ट. म्हणजे तुमी आमच्याच लोकांचो घात घेतला, यू हॅव बॅकस्टॅप द पीपल. whereas the Ministry of Railway saying no, we cannot apply the railway. So they have been exposed. So we have come today from Goencho Avaaz, we have given a letter to the deputy collector. I just personal hearing जावपाचे आसा. Please stop, it is illegal. In any case, we are going to take legal action against this. Sir, will you be approaching the court with Absolutely. Absolutely. कित्याक आमच्या पॉलिटिशियनाचो हें गेला, भरवंसो गेला, कांयच ना तांचेर ट्रस्ट, फक्त कोर्टूच उरला आतां. So we are going with facts and figures.